पुराय तालुक्यात सुरू आसा। हाय सेकंडरी लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल वचून ड्रग्साच्या बद्दल अवेअरनेस करप, पंचायती आणि विशेष करून कोस्टल बेल्ट हांगासर ड्रग ट्रॅफिकिंग हाच्या बद्दल अवेअरनेस करप हे सुरू आसा। अल्पशे पयशे मेळटा हेका बळी पडून खूप मोठ्या प्रमाणात लोक हे ड्रग ट्रेडिंग ह्या बिझनेसात, ड्रग ट्रॅफिकिंग ह्या बिझनेसात येता। लोक भुलयतात, म्हणजे फॉरेनर्स किंवा टुरिस्ट हांगासर आयिल्लो फक्त हे पार्सल व्हरून थंय दी आणि त्याच्याच खातीर तुका अमके पयशे दिता। तेन्ना लोकांच्या लक्षान येवपाक जाय की जर पार्सल व्हरून थंय व्हरपाक एखाद्याक जर 10,000 रुपया दिता आसत जाल्यार तें सादें पार्सल आसचें ना। हे भुरग्यांच्या तकलेन येवपाक जाय, लोकांच्या तकलेन येवपाक जाय आणि लोकांनी अशा पद्दतीच्या आमिशाक बळी पडपाक जायना हाजो अवेअरनेस आमी जाका म्हणटा की ड्रग ट्रॅफिकिंग जावचें न्ही, ड्रग ट्रॅफिकाक कोणी बळी पडचो न्ही हाज्या खातीर मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस हो सरकारान चलयला। तेजोच एक भाग म्हणून आमचो बिचोलेचो PI बाबरांनी आणि रॅली आयोजित केल्या। हांव म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करता सगळ्या स्टाफाक। पेरेंट्सांनी बी अवेअर रावपाची गरज आसा। पुलीस आपल्या परीत आपलें काम करीत आसा। आयच्या तरणाट्यांनी जशे ड्रग्साच्या बद्दल म्हणजे म्हायती करून घेवची की ड्रग्स कितल्या पद्दतीचो महाभयंकर आसा। ड्रग्साच्या हेका कोणीच बळी पडचे न्ही, ना कन्जम्पशन ना ट्रॅफिकिंग हाका कोणीच बळी पडचे न्ही हाज्या खातीर ह्या रॅलीचो उद्देश आसा। हांव आयज परत एकदा हे अवेअरनेस आयोजन केल्या बद्दल म्हणजे पुराय स्टाफाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि हाजी मेसेज ही पुराय तालुक्यात सगळ्या लोकां पर्यंत पावची, पुराय गोंयभर अशा पद्दतीचो अवेअरनेस जावचो आणि आयचो तरणाटो कोणूच ह्या ड्रग्स ताच्या भानगडीत पडचे न्ही हे इन शॉर्ट हांव सांगतलो। आणि सगळ्यांच्या पर्यंत गोंय हे ड्रग्स मुक्त करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांची नशामुक्त भारत ही जी कॅम्पेन सुरू आसा तसोच नशामुक्त गोवा हे करपा खातीर सातत्यात आमचे सरकार हे सदोदीत तत्पर आसतले आणि तेका सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें। नॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज अँड इलिसीट ड्रग ट्रेड हो मनयलो वता। सो आयज आमी बिचोले पुलीस स्टेशनाच्या माध्यमांतल्यान आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही आम्ही जी बाईक रॅली केल्या याचा उद्देश असो की सगळ्या लोकांनी एक मेसेज वचपाक जाय की बाबा ड्रगापासून पयस रावपाचें। ड्रगापासून आमकां लायफ मेळचें ना, आमचे लायफ बर्बाद जातले, सगळे फॅमिलीज बर्बाद जातले आणि आमचे जे फुडचे जनरेशन आहा ते फ्युचर त्यांचं सगळ्यांचं काबार जातलो। सो आयज आमी ह्या संघटनेक जी आमी जी ही केल्या बायक रॅली केल्या तिका हातभार लावचो, सगळ्या लोकांनी कॉपरेशन करपाचें, प्रत्येक पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याचेर लक्ष दिवचें। सांज जाली 7:00च्या भितर भुरगो आपलो भितर येवपाक जाय, रातचे 12-1 जायसर जर भायर भुरगो आसत जाल्यार पालकांनी अवश्य तेचेर लक्ष आवर्जून घालचें आणि ह्या बायक रॅलीक सदांच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन आणि योगदान सदैव आसतलें अशी अपेक्षा बाळगता आणि ह्या बायक रॅलीक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। माझ्या स्टाफांनी इतल्या संख्येन सगळे सकाळ फुडें फॉलीन जावन सगळे जाण आयिल्ले।